युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ या प्रकल्पांची जमीन पर्यटन खात्याची आणि पर्यटन खात्याकूच ते दोन्ही प्रकल्प रद्द करपाक अधिकार आसा अशी माहिती पर्यटन खात्याच्या सुत्रांनी गोमंतक टीव्हीक दिली। जाल्यार दुसरे वटेन चिमलाकारांच्यो मागण्यो बदलत आसात। प्रकल्प पुरायपणान रद्द जालो अशें मंत्रिमंडळांतल्यान मान्यताय घेवची अशें आतां चिमलाकार मागतात। चिमलाकारांच्या आंदोलनाक शेनवारा 35 दीस जाले। सुरवातेक युनिटी मॉल नाका म्हूण सुरवात जाल्ली या आंदोलनाची। खूप दीस आंदोलकांनी संघर्ष केले उपरांत मुख्यमंत्र्यान बुधवारा 28 तारखेक एक प्रेस नोटात युनिटी मॉल प्रकल्प आणि प्रशासन स्तंभ येवपाची सुवात झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सा भायर आसा अशी माहिती दिली। पूण लोकांच्यो भावना मतीत दवरून तशेंच लोकांचो विरोध पळोवन हे प्रकल्प दुसरे सुवातेर स्थलांतरीत करता अशें म्हळें। ताचे दुसरे दिसा चिमलाकारांनी पत्रकार परिशद घेवन सरकाराच्या निर्णयाक येवकार दिलो। मात ती सुवात झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सा येता सरकारान दिशाभूल करची न्हय। जो मेरेन लेखी पत्र येना तो मेरेन आमचे आंदोलन चालूच आसतले अशें ठाम भूमिका चिमलाकारांनी घेतली। तशेंच आदी थारायल्ले शुक्रारचे महाआंदोलन रद्द जावचें ना अशेंय चिमलाकारांनी तेन्ना सांगिल्ले। महाआंदोलनाच्या आदले दिसा गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान आदेश काडून प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल चिमलाच्या दुसरे सुवातेर व्हरता अशी घोशणा केली। तरी लेगीत शुक्रारा महाआंदोलनाक पोरण्या गोंया व्हडा संख्येन लोक हजर आशिल्ले। या आंदोलनाक आंदोलकांनी परत एकदा सरकाराचेर लेखी आदेशाची त्रुटी काडली। पर्यटन महामंडळ युनिटी मॉलाचेर आदेश काडपाक शकता पूण प्रशासन स्तंभ पर्यटन खात्याच्या अंतर्गत येना। प्रशासन स्तंभ प्रकल्प रद्द केलो म्हूण सरकारान गाडाच्या अंतर्गत एक वेगळो आदेश काडचो अशी मागणी करीत जो मेरेन आदेश काडिना तो मेरेन आंदोलन चालूच दवरतले म्हूण शिटकावणी चिमलाकारांनी दिल्ली। मजगती चिमला येवपी दोन्ही प्रकल्पाची जमीन पर्यटन खात्याची आणि ते दोनूय प्रकल्प रद्द करपाक पर्यटन खात्याक अधिकार आशिल्ल्याचे पर्यटन खात्याच्या सुत्रांनी गोमंतक टीव्हीक माहिती दिली। मजगती आता चिमलाकारांच्यो प्रकल्पा संदर्भात मागण्यो वाडपाक लागला। मुख्यमंत्र्यान संबंधित अधिकाऱ्या वांगडा बसका घेवची। युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ चिमलाच्यान स्थलांतरीत करता म्हूण पर्यटन खात्याचे संचालक आणि सचिवाक निर्देश दिवचे। तशेंच प्रकल्प येवपाची सुवात केन्ना स्थलांतरीत करतलो ताची तारीख आणि सुवाते वयले पत्रे काडून जमीन पयली आसली तशीच करून दिवची आणि हे सगळ्यांक मंत्रिमंडळात मान्यताय दिवची अशे तरेची मागणी आता अजय खोलकरान केल्या। पहिली फर्स्ट स्टेप म्हटल्यार सीएमान सगळे जे ऑफिसर्स आसा तेका आपल्या चेंबरान आपण त्यांची मिटींग घेवपाक। सेकंड स्टेप म्हटल्यार सीएमान डायरेक्शन दिवपाक जाय DTDC चेअर, DTDC डायरेक्टर, DTDC सेक्रेटरी की हे युनिटी मॉल चिमलाच्यान शिफ्ट करता म्हणून तो केन्नाच्यान शिफ्ट करता, खंयच्या डेटीच्यान शिफ्ट करता, त्याची एरिया कितली, त्याची प्लॉट एरिया कितली, त्याचा सर्वे नंबर कितलो आणि जागा जी आसा ती रिइन्स्टेट करपाची अंडर द सुपरविजन ऑफ विलेजर्स आणि डिसमेंटल करपाचे आणि हे सगळे इमिजिएटली एक कॅबिनेट डिसिजन घेऊन अप्रूव्ह करून ते ऑफिशियल गॅजेटान काडपाचे। तशेंच तिसरो स्टेप म्हणल्यार सेम प्रोसेस त्यांनी जे प्रणब भट आसा जॉईंट सेक्रेटरी फायनान्स ताका तेणी सांगचे आणि जीएडीन आणि ताका तेणी एक सेम डिसिजन घेवचे केन्ना शिफ्ट करता, आमकां इन्स्ट्रक्ट करचे केन्ना शिफ्ट करता, एरिया कितली, सर्वे नंबर कितलो, प्लॉट एरिया कितली आणि जे कितें लुकसाण जाला ते रिस्टोर करचे आणि कॅबिनेटान हे डिसिजन पास करून ऑफिशियली आमकां गजेटान हे सांगचे। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।